Hello friends and welcome back again to my channel K2N family. I hope you all are doing well. हांवें किचनाक कितें करता काय म्हणल्यार तुमी चोयला आसतलो. फर्स्ट ऑफ ऑल आयज म्हगे बर्थडे आनी हो व्हिडिओ अपलोड जाता म्हणल्यार मागीर जातलो, बर्थडे जायन जातलो. सो हांवें चोयला म्हगे बर्थडे दिसा तुमी जायत जाणां म्हाका विश केला. थँक यू सो मच फॉर ओवरवेलमिंग मी with this so much blessings and the birthday wishes that I've sent on different ways. Like लोकांनी जायत जाण फेसबुकाचेर विश केला म्हाका, वॉट्सॅपाचेर धाडला लोकांगे, आमगे सोयऱ्यांगे तेंगे फोन येयले म्हाका, आमगे यूट्यूब फॅमिली जायत जाण म्हाका यूट्यूबाचेर विश केला. सगल्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक इट मेक्स यू वेरी जॉयफूल. लायक खूब उमेद भोगता की तुजे पासून लोक इतले मागताय. And nothing can go wrong with those kind of people. There are so many people who pray for you, and that's why I think I'm being blessed with so much of you people around me that who always have their prayers are there with me, and that supports me to go ahead in life. Thank you so much. As this madam get best start zalo, as I missa gelo. Nadia te kama paile, Nadia kama ha. I sanje kama ha. I'll be working. मिसा असो येयलो मागीर मिसा आयज म्हाका आमगे एक सबस्क्रायबर मेळ्ळो, तेगेले घोवागे बर्थडे. सो तेका हॅपी बर्थडे. कित्याक म्हगे चेडवागे बर्थडे आनी तेगे बर्थडे एक दिसा, तेगे घोवागे आयज बर्थडे. सो दॅट वॉज व्हेरी नायस. आनी जायत जाणांगे बर्थडे आसतले, कितें आसतले, एनिवर्सरी कितें कितें आहा जाय ते सगल्यांक विश करता. काळजांतल्यान तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. सगल्यांक देवान तुमकां सगल्यांक आशिर्वादान भरचो. आनी मेन म्हळ्यार हांव किचनांत कितें करता, किचनांत आयज कितें केलां, बर्थडेक कितें केलां. बर्थडे आयज कांय करपा मरे, कित्याक हांवूय कामां आहा, नादियाय कामां आहा. सो जालें कितें काय म्हणल्यार हांव आतां आमगे कामार म्हाका सदां हें कोताय ते, Kashely, we want you to cook something for us. You always show your recipes on YouTube. You always follow कोताय म्हाका यूट्यूबाचेर चोयताय. So I म्हणलें okay, ते आमगे कितें आमगे in my office what we do, if anyone's birthday is there, what we do is we order food from outside. And we have like dinner kind of a lunch time, like dinner lunch म्हणटा कित्याक म्हणटा झाडां घर लंच म्हणटा राती कॉल करून. बट वी कॉल लायक ओके वी हॅव फूड टुगेदर. सो स्पेशली लायक एनी टेक अवेज वी वील ऑर्डर. सो हे पाटी कितें म्हणलें ओके गायज गेले बड्डे ते तशें करपाक लायक हांव नको तेंणी कितें सरप्रायज दवरलो आहा पळय तो. बट वॉट एवर दे हॅव केप्ट अ सरप्रायज फॉर मी. दॅट वील बी स्मॉल ऑर बिग वॉट एवर, बट what important is the love that I get from them, which is very nice. So since I have a very good connection in this office, they have so much love for me. आनी तेका लागून कितें म्हणलें चल आयज मातशें कितें रांदया. सो हांव म्हगे आयज हें करपा वयता. काल हांवें सगळें प्रेप करून दवरलो आहा. आतां हांवें फक्त कितें करता, चिली चिकन करता हांव. चिली चिकन तेका लागून हांवें सगळें काल मॅरिनेट बी करून दवरलें न्ही, कंटेनराचे हाडुले तेंका पॅक करून व्हरपा ते सगळें. ते सगळें म्हगे चालू आहा. वॉट इम्पॉर्टंट फॉर मी इज लायक गॉड हॅज गिवन मी दीस बर्थडे वीथ सच अ गुड हेल्थ एंड एवरीथिंग, and he has given me the strength to overcome all the odd obstacles that I face in my life. So he has made me that capable person. He has made me a very strong man, and I'm very thankful for that. I have a very beautiful family within my house and an extended family within my YouTube family who have shown so much of love. So there's a lot of things in my life, and I'm so blessed with these things, and I really can't ask for more. Because what I believe is like when things are meant, those things will come in my life for me eventually. But what happiness that I have within it, that is important. I'm very happy for the life that God has given me, and I really thank for God for that. Because He has blessed me in every single way. He has blessed me in good health. He has given me the capability to fight all the obstacles, to overcome all the storms that I face through. And the best thing is like my family is always there. They are always supportive with me. आज सकाळच्या कितली जाणांगे फोन मॅसेजी, नादियागे फॅमिलीन सगळ्यांक अशें हांव तेंगे जावंय मुगो व्हडलो फर्स्ट जावंय हांव. सो म्हाका तेंगे जाय तो मोग मेळटा पयलीं जावंय म्हणून हांव बरें दिसता अशें करून जावया मोग मेळत पळय. आनी हांव ते भाशेन म्हाका मोग आहा तेंगे सगळ्यांक चड मोग आहा म्हाका तेंगेलो. बिकॉज they have always shown that love for me. एशें हें न्ही. सो yeah, that is one kind of love. They have accepted me the way I am, and that is what love is all about. सो गायज आतां हांवें कोत्ता जेवण रांदता, मागीर सगळें प्रेप रेडी करता, मागीर रांदलें म्हणटा तुमकां दाखयता हांव केशें कितें करता पळय तें. आनी आयज दीस असो वयतलो. सो हांवें कितें केलां तें वेजिटेबल फ्रायड रायस करपा आहा. चिली चिकन करतलो, नाजाल्यार चिकन 65 करतलो. सो ह्या कितें जाता तें मोती मुगेलें सॉस केशें करता ते भाशेन करता हांव. सो ह्या कितें जाता ते भाशेन. ओके गायज, सो stay tuned and see what I cook. So friends, I'm all ready. हांवें तुमकां सांगलां आतां हांव रांदपा आहा म्हणून.
सो हांवें मुगे आख्खे मिजां प्लाक पळय वेजिटेबल कट करून दवरले वय ह्यो वेजिटेबल्स एग चिकन मुगे स्प्रिंग ऑनियन सारकें ऑनियन आनी कॅप्सिकम हें पनीर इल्लें करपा आहा बिकॉज देर समवन हू इज वेजिटेरियन गार्लीक मुगेलें सॉस करून दवरला चोय हो सॉस आख्खो रेडी सगळें हे सायडीच्यान मुगे शीत करून दवरलो आहा आनी कॉर्न स्टार्च स्लरी हे सायडीच्यान कायलींग रेडी आहा हेचय पनीर इज रेडी नाव Guys, I've already cooked and everything. I could not show you all earlier at the end how I was doing the fried rice. The finishing when I got to my kitchen game best sapalale. Ingring porpalale and sark mak tetu na Chinese always on the higher flame when I fast coach pota. So I already packed on the last tatun dakweta down kit kelpoide. The pashe container gaile fried rice ani chicken and a pitu banga gano ta think game ta ta. Alright guys. So I thought met tomorrow. The next day. That's an Angel cocktail cocktail chili. Yeah, Angel is cooking, right? Angel is also gonna have. So yeah, what Angel is cooking. But don't put chili on mine here. Okay. Even garlic breads, right? You like garlic bread? Mm-hmm. Yeah? My favorite one. Okay, you always like to cook with Dada, no? Yes. Okay, and what is I used to do in a YouTube family also YouTube channel Yeah? in the Saint Anthony's feast. Remember? Yeah? Remember I was cooking with you? We were Yes. doing some pulao and then some muttons. Very nice. Okay, let's cook now. Let's cook. Yes, mix. Let me mix. Let me mix. 1 second. See, you have to always bring it like this. I will Sideways, do that. yeah, like this. And then this you cannot do. You're very small to this. But mixing, you have to bring all the way from back forward, then take it back. Oh my god, guys. This is so good. Oh my god, guys. This is so nice, right, Raya? Guys, see what Angel has cooked. Nice, right? Nice style. Looks nice, isn't it? Yes. See, I'll show you closer how nice it looks, isn't it? Angel, help me. Angel, the chef. May Saint Francis Xavier bless you all and all your needs. हॅलो गायज सो आम्ही थोडेशे क्रिसमस शॉपिंग केला हाय फ्रेंड्स सो क्रिसमस शॉपिंग केला हे टेबल क्लॉथ हाडला म्हाका एक्चुअली हांवें हें घेयलोलें टेबल क्लॉथ बट हांवें पेपरा अशें म्हणून मागीर अशें म्हणपा लागले घेया आमी हें क्रिसमसा एक वीक पयलीं घालतो आमी मागीर कॅशलीन घेयला हांव म्हाका हें कितें सेंटा क्लॉज दिसता म्हाका तो बट तो बॅटरी वयलो लायट पेटय ताका सो तेही आमी वयर घालतो हे स्टिकर अशे विंडोजा लावता हे लिडला येयलो आहाय सो हे स्टिकर्स विंडो लावपाक आनी एक सेंटर विंडो डेकोरेशन घेयला हो ही विंडो लावपाचो सो जायतो येयलो आहाय लिडल होमबागेन हेंचो हें आनी हो एक घेयलाचे मेजाचेर दवरपाक सो जायते आहा हालीं मे बी आमी क्रिसमस डेकोरेशन स्टार्ट करतली आमी लेट सगळ्या लेट आमी आहा एक्चुअली लोकांनी स्टार्ट केलें बट हाले कॅशली करतलो हांव कामां आसतलें सो तो मागीर नेक्स्ट व्लॉगाक दाखयतलो तुमकां Hello friends and welcome back again to our channel K2N family. I hope you all are doing well. आणि आयज कितें काय म्हणल्यार थँक्यू म्हणपा येयली हांव कित्याक मुगे बर्थडेगे व्लॉग तुमी चोयला आसतलो नादियार केलो पळय तो त्या व्लॉगान तुमी म्हाका चोयला आसाय तेजे कांय बिलीव करनाकाय ते सगळे बिलीव करनाकाय न्ही हांवें मुद्दम सगळे ब्लंडर आपूण गोरे एक्चुअली हांव कासार जाता पळय त्या दिसा घर येता कासार जाता पळय तेन्ना घर येता नाल्यार केन्ना एक्चुअली घर तुका खबर आसा तूं घर येता तें प्लीज ते केन्ना कितें चालली लायक हांव गोरे ना हांवें ओन्ली आमगे प्रेग्नन्सी मातशें पोट बीन येयलो तेन्ना हांव गोरे येतालें दॅट आय म्हाका पोट येयलो म्हणून तुका पोट एनिवेज त्या पण हांव एक्चुली चोवपाक गेल्यार फन दिसलो जाल्यार कितें जाता कितें एक फॅमिली मॅन कोण घोव आहाय पळय तेंका कळटा तें तेंका खबर आसतलें
ते गोरेताय कितें एशें कोन्न दिसता आमी गोरेताय काय म्हणून जायते गोरेताय आसलोले तेगे व्हिडिओ त्यान काय दोनशीन आसलोलो काय ते पळय कितें बट एक्चुली हांव चड मातसो हॅप्पी जालो तेच एक्चुली म्हाका स्टार्टींग हांवें म्हणलें हेण्यान कितें पब्लीक गायलो काय म्हणल्यार आख्खो गोऱ्यात तो आनी जेमता तो आनी तें कितें वीक गायलो ते एंजला कितें एका एल्सा एका वीक हाडलें म्हाका घालून कोत्तालें डेकोरेशन सगळें म्हाका फॅन्सी ड्रेस करून काडून भुरग्यां वांगडा करूं पडटाच आनी कितें काय म्हणल्यार दॅट टायम ऑल्सो आय वॉज लायक ओके बट यू नो there were the small clips what I really felt it was like the small things the moments those are actually the moments I really the time when you told me it was a surprise I did not watch guys म्हाका खबर लेकून ना तो व्हिडिओ जाता म्हणून सो तेणें म्हाका कितलें म्हणल्यार हांवें व्हिडिओ येवपा आहा तूं चोय हांव तुका व्हिडिओ केला आनी हांवें म्हणलें हांवें कांय व्हिडिओ करूंक नासलो कांय क्लिपू काडूं ना केल्लो व्हिडिओ तितून टायम मेळो ना करपा ते बिकॉज आमगे कामाच्यात पीक सीजन स्टार्ट जाला अँड आय कम लायक यू नो बेगीन कामां वचून येता अँड तरी त्या टायमार केलें तुवें बट when I saw, I was like, okay, when you said those words, I really felt emotional when she doesn't say a lot. I love you, we say I love you, and we have that, like, you know, we always express ourselves to each other. But you know, those deep messages, we don't go to speak a lot. We don't say that. Like, there was a time when I used to write a letter rather than sending a text or sending in, like, you know, like, you know, text that up also I used to prefer to write letter for her so you know those were giving more impact Pangdista and you remember I wrote you a diary also one of my contact I wrote the whole journey of my diary I written for that year when I was on board and all those memories my letters everything Nadia still has it with her like you know and those are and that's what I say like you know kids when she said those words and I heard them they were very special like you know I was very emotional like it was like more than giving me a precious gift like you know those words were more than anything for me and I was like touched and magi the second part to el bhai a few moments later maka asogu yata rodogu yata same time but as I say it was the memories it was the moments that were captured I was very happy and तुमकां खबर आहा केन्ना आमगे बसून कोडे येता ह्या कोणागे ती वयता हांव न्हिदलो आहा मदें घरांत जाल्यार सरप्रायज जायना काय स्पेशली मिसा न्ही हांव आयज हेगे बायगे स्कुलाक नायट शिफ्ट बायगे स्कुला हांव गेलो आयजू कित्याक बिकॉज आयज तेगे तें हें आहलोलें एसेंब्ली आहलोली एंड एंजल लायक न्हू ते भुरग्यांक कितें सगळें पार्टिसिपेट सगळे भुरग्यांक क्लासींत ती एसेंब्ली करता ती पार्टिसिपेट टू रीड समथींग सो टू एनकरेज एंजल आमी गेली दोगांय आनी हांव नायट कोन्न येयलां आं हेंगे एसेंब्ली कोत्ता म्हणल्यार पयलीं 9:30 कितें स्टार्ट केल्या म्हगे चेडूं म्हणीसर हांव सारको हॅप्पी सारको आयकलें सारकें चेअरअप बी केलें तेगे खबर एक टिचर थिंग प्रायज दिवची म्हाका येवपा लागली जेम तिका हांव जेन तकली हालता हें आहलो म्हण बरें जालें हें उठयता म्हाका कितें न्हिदता काय बट उठोकूय मेळना हाव कॅन आय वर्क आवट ऑल्सो आय जस्ट रोखडें कळटा व्हिडिओ कोत्ताय कितें येन बसलीं तें आपल्याक टेंशन हॅलो कर गो हॅलो चोय जाणटें सारकें तुका सांगोना हें तें ट्रेन जाता म्हणून सो वेल गायज दॅट वॉज द पार्ट ऑफ दॅट थिंग सेकंडली कितें काय म्हणल्यार thank you so much for every single person who took this time and took that effort to send me birthday wishes. Made my day extra more special on that day because lots of blessings. So many blessings that I got. You know, there is a itli positive vibe कित्याक त्या दिसा हांव मिसा गेला सकाळीं या सो मिसाकूय आमगे एक सबस्क्रायबर तेगे गोवा गेलो बर्थडे आहलोलो सो ती म्हळ्यार तेंगेले बेसा मेळ म्हाका आनी म्हाका फादरान कितें बारीकशें काम दिसलें तर इगोजें एक बारीकशें काम करप म्हणल्यार व्हडलें हें देणें अशें दिसलें लायक हांव केन्ना अशें कोण आसना तें हितून पूण वेन आय गॉट नो आय फेल्ट लायक आय वॉज ब्लेस्ड लायक दॅट डे आय वॉज चोजन पर्सन सो आय फेल्ट वेरी अटॅच वेरी इमोशनल आय फाउंड वन गाय ऑल्सो ओवर देयर हू वॉज टॉकिंग मी समथींग वेरी नायस ही ऑल्सो गेव मी गुड वायब द वायब ओनली वॉज completely beautiful and then there were so many phone calls like my friends family they called so many of them message me on Facebook, Instagram, प्रायवेट मेसेज धाडल्यो वॉट्सॅपाचेर आनी युट्यूबाचेर म्हाका येयली मेसेज येयली ना लोकांल्यो लायक यू नो सो मेनी फॅमिली लायक यू नो युट्यूब फॅमिली एक्सटेंडेड फॅमिलीज एवरी वन गायज म्हाका उतरां ना इतली की तुमकां हांव इतली थँक्यू म्हणून खरें म्हणल्यार कित्याक
इतलो मोग मेळता न्हू तो म्हाका दिसता एज आय से you need to be fortunate and you need to have those grace, to receive that much of love because I'm really blessed, I think so, to have such a wonderful people around me, like who really think very good. But even those people who did not like one time medana korpa, I don't mind, like to apnage to busy astai. I have no issues with that, like some but are to stand phone kala people call, don't call. Everyone has a priority in life. Everyone are busy. It's not like okay, only any. Only any ki makpane phone mar max wish korpaku jay mono. Remembering in their prayers, and this is more than enough for me. The thing is, what I feel like, it's always what I feel is like you give that important, no. That is the time when it comes like also ek party likum phone el muttavana so to wish you, it just makes you feel like special, like like 1 second of message to the ki dali papa I remembered you on that time, like it makes you feel like that person remembers you specially, like on that day. And actually every individual perceptions, I have nothing to say about it, but all I just want to say is like I'm very blessed. All those people who have sent blessings with all good happiness and good health. Health is everything. That's what I say. Like and prayers are the biggest pillar in my life. Like they are always keeping us strong and steady. And that's the prayers are only the thing that makes us walk together. Day went very nice and blessed. It was beautiful. At Christmas season started. आज इलें डेकोरेशन हाडलोलें आनी नाद्यान तुमकां दाखयलें तुमी न्हू सो जायते डेकोरेशन हाडलो इलें हाडलोलें आतां कित्याक आमको डेकोरेशन ऑलरेडी आहा आमको भायल्या थिंग भितर स्टोरेजान दवरलो आहा थिंगा गॅराजी आहा सो हाल तें हाडटो हांव थिंगसा न्हू आनी डेकोरेशन करपा लागतलो क्रिसमसा मातसो लेट जाला हे फावटी आमकां डेकोरेशन करपाक लोकांनी ऑलरेडी लायटी वायटी चडवयली सारक्यो हांव उरलां आमकां टायम तुका एज आय सेड आय डोंट गेट रेडी टायम लायक आय से जस्ट बिजी उरता हेंचे फुडें पूण हाल्या सारको 1 man शो करपाचो हांव आनी आहा बाई आनी चोया मागीर न्ही गो करया न्हू डेकोरेशन करया मुगो येस न्हू तूं हेल्प कोतोलें यू वील हेल्प मी ओय ओय कोतोलें हेल्प कोतोलें नायस को दाडा नायस रे हेणे 2 दीस पयलीं कितें काणें केलो तुका सारको सिरियसली सांगो कितें पळय तो बाबा कितें केलो हिंगा कितें केला ब्लड चय बुबू ब्लड खंय हांव न्हिदलोलो हे म्हजे फुड्यान सायडीच्यान खेळटालें हे कॅन हेड बम दिलो म्हणजे सारको तेका खबर ना बावड्याकू शी वॉज प्लेइंग एंड शी जस्ट गेव अ हेड बम हिंगाच सारको कुडको केलो न्ही गो बाय वॉट हॅपन बाबा हिंगा कितें जालो बुबू आं नायस किशू हांव चोडू मुगे हांव भिले तेका मार लागलो म्हणोन कितें मुगे दांत हिंगा सुण्या भाशेन दोन आहा हिंगा अशें हे ते सुण्या भाशेन ते म्हाका लॉ दिसना म्हाका सांगपाक आनी वचो हो मुगे दुसरो लापेट कितें गो हॅलो कर Hello, friend. हॅलो हॅलो फ्रेंड हय आनी तूं एंजल यू हॅड ए असेंब्ली न्हू टुडे वेरी नायस ओके guys एको एंजलागे एको तो असेंब्ली एंजल से दैट असेंब्ली वन थिंग फर्स्ट व्हाट ही सेड Only the first one, okay? okay the first one. In this way, children like Mary can start to rebuild their lives, and by giving them world gifts this Advent, they have hope that the light shines in the darkness. Wow. And what is the second one? Catholic social teaching tells us that we are part of a community. By helping the poor and vulnerable, we can show people around the world that having hope that God brings light to our day, just like John said in his gospel. तू मातशें राव ते काय जाय तूं सांग तूं म्हण प्रेयर कर कितें कॉली प्रेयर तर See in this way. Open door. See in. Very good. My prayer करतला. So guys, I hope you all have enjoyed watching this vlog. आणि चड केला ना न्हू पूण बारीकशें कितें केलां पण आनी चड उलोवपाचें केलां सगळें पण anyways, thank you so much. Stay tuned for the next vlog. Until then, stay safe. God bless you all. And our final word to say, adios.